मोगाळ भाव भयणीनो, आज मंत्री साहेबिणीच्या फेस्ताक तयारी जावन नोवेनाचो 7वो दीस आमी आचरण करता. आज मोरये मायन दिवचो संदेश. मोरी कुटुंबांतल्या क्रिस्ती शिक्षणाची पयली शिक्षकी. आधुनीक काळार बरें शिकप मेळाचें म्हणून आमच्या भुरग्यांक बऱ्या बऱ्या संस्थांक आमी धाडटा. हें शिकप कसलें शिकप? तें शिकप बुकांतलें या लौकीक शिकप. पण आमी आयकलां, मनेये ಮೊದಲ पाठशाले ताईये ಮೊದಲ गुरू म्हणलेली संज्ञा आयकल्या. घरांत ल्हान भुरग्यांक आवय बापूय जावन आसा पयली शिक्षकी, आनी तांणी भुरग्यांक बरें मौल्य बरीत देख दिवची आनी तांकां बरें नडतें शिकोवचें, संस्कृती शिकोवचें, भक्त शिकोवचें, हें जावन आसा आवय बापायचे कायदे. ह्या खातीर आमकां मोरी आमकां आदर्श एक शिक्षकीच जावन आसा. आज आमकां क्रिस्तांवांक दरतो संभ्रम. पयलें आमी आज शिक्षकांचो दिवस आचरण करता. आमच्या देशांत दुसरो राष्ट्रपती जावन आसलो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. ताच्या जल्माचो दीस प्राथमीक इस्कोलाच्या शिक्षकांचो दीस म्हणून आचरण करूंक ताणें उलो दिल्लो. कित्याक म्हळ्यार तवळच्या खालार सुरविल्ल्या दिसांनी, भारताच्या स्वातंत्र्याच्या सुरविल्ल्या दिसांनी शिकप भोवूच उणें आसलें आनी हळ्ळेनी एक तवळ थंय हांगा म्हणले बरी एक इस्कॉल आसतालें आनी त्या इस्कॉलाक एक मेस्त्री या शिक्षकी आसत जाल्यार त्या गांवच्या लोकांक तोच एक शिक्षक सक्कडी जातलो. म्हळ्यार ताजे लागीं मार्गदर्शी विचारतले, ताजे लागीं खंयचेय टॅलिग्राम आयलें जाल्यार ताजे कडेन वाचूंक विचारतले, कशें लेटर बरयचें म्हणलें एक माहिती विचारतले. हे सगळा की तो शिक्षक एक गांवांत एक व्हड हुद्दोच जावन आसलो जाल्यारय ताजे दीस कश्टांचे जावन आसले. हळ्ळेंत इस्कॉलां पयस आसलीं आनी ताणें कितलेशे महिलां चलोवन एक शिक्षकान इस्कॉलाक वचोंक आसलें आनी ताका फावो तें वातावरण नासलें. ह्या वेळार ह्या आमच्या दुसऱ्या राष्ट्रपती डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षकांचो दिवस, आपल्या जल्माचो दिवस आचरण करच्या बदलाक शिक्षकांचो दिवस आचरण करून ताणें उलो दिल्लो. थंय तावन आज पर्यंत आमच्या देशांत शिक्षकाचो दिवस सप्टेंबर 5 तारखेर आचरण करतात. आनी आमकां आज क्रिस्तांवांक आनी एक संभ्रम कितें म्हळ्यार आज कोलकाताची सांत मादर तेरेजाचो सांतीपणाचो दीस, तिका भाग्यवंत म्हणून पास जाल्लो दीस आनी तिका आमी तिच्या मरणाचो दीस आनी तिका भाग्यवंत मादर तेरेजा म्हणून आपयता. आनी आमच्या देशांत तिणें केल्लो वावर सकळ लोकांक मानवला आनी ती एक शिक्षकी जावन आसली आनी आपली शिक्षक वृत्ती तिणें सांडून उपरांत तिणें दुर्बळ धाकट्यांची सेवा करचें आनी एक जेजूचें मिस जावन तिणें आराम केलें. सुरवेल्या दिसांनी भोव कश्टांनी तिणें तें जिवन तिणें सेवा आराम केल्ली. निर्गतिकांची सेवा, रस्त्यार पडून आसल्याची सेवा, पिडेस्तांची सेवा अशें करून तिणें ल्हानशें एका घरांत आराम केल्लें तें काम आज सगळ्या संवसारार विस्तारलां. आनी तवळ तिच्या मरणाक हजर जाल्ले आमी पळयतना, लोक हजर जाल्लो पळयतना तिका सगळ्या संवसारान मान दिला आनी तिका संवसारांतल्यो श्रेश्ठ प्रशस्त्यो लाभल्यात. प्रत्येक जावन आमच्या देशाची भारत रत्न प्रशस्ती तिका लाभल्ली आनी आज तिचे आमी फेस्त करता. तिका तिचो मानान उडास करता. तिच्या नांवान आमकां क्रिस्तांवांक व्हरतो एक गौरव आसा. कित्याक क्रिस्तांवांची सेवा प्रमुख जावन आसा शिक्षण क्षेत्रांत. आमचे कितलेशा इस्कॉलांनी शिकल्ले आमचे भारताचे नागरीक आज उंचल्या हुद्द्याक पावल्यात. देखून आमच्या शिक्षकांनी क्रिस्तांव या अक्रिस्तांव जावंक पुरो शिक्षकांनी बरें शिकप दिल्ले वरवीं आमच्या संस्थांक बरें नांव आसा. आज आमी शिक्षकांचो दिवस आचरण करतना निवृत्त जाल्ल्या शिक्षकांचो आनी आतां शिकोवन आसच्या शिक्षकांचो आमी उडास काडया आनी आमकां एक मार्गदर्शन दिलां. तांणी आमकां बरी देख दिल्या. खाली बुकाचें शिकप मात्र न्ही, तांची वृत्ती प्रवृत्ती जावन एक मनशांच्या मौल्यांनी बरयल्लें शिकप आमकां तांणी दिलां. देखून आज आमी एका हुद्द्याक पावल्या, एका बऱ्या स्थितीक पावल्या, तरी तांकां आमी मान करचें वाजबी जावन आसा. तांची स्थितीगती कशी आसा तांच्या काळार जावंक पुरो कश्टांनी आसात थोडीं शिक्षकां, जावंक पुरो पिडेस्त आसात, या जावंक पुरो विविध संकश्टांनी आसचीं आसात. देखून आमी शिक्षकांचो दिवस आचरण करतना तांचे खातीर मागोवंक जाय आनी तांच्या मारिफात आमकां मेळिल्ल्या सर बरेपणा खातीर देवाक अर्घ दिवंक जाय. आज शिक्षकांचो दिवस आचरण करतना मोरी माय पयली भावार्थाची आमकां शिक्षकी जावं दी
भावार्थाचे शिकाप लहान भुरग्यांक दिवची आमची आवय आमकां शिक्षक जावन आसा. मोरी माई कुटुंबांतली भावार्थी शिक्षक जावन आसली. भावार्थाचे देणे तिणें जेजूक दिलें, जेजूक शिकयलें आनी आमकांय ती शिकयता. भावार्थाची बुन्याद घालूंक मोरी आमकां आपयता. कित्याक पयलें आमचो भावार्थ थीर आसल्यार उरले सकट संगती आमकां देवातावन फाव जातात. मोरी हेंच आमकां शिकयता. देवातय आनी जेजूतय तिका आसलो मोग आनी तिची जिणी भावार्थान भरिल्ली जावन आसली, देखून तिणें ती आमकां आदर्श. मोरी मारिफात भावार्थाचें सताय आमी जाणा जाता. कुटुंब आमचें बरें जायचें तर भावार्थ जिये जाय. सांगाता मागणें घडचें, सांगाता कुटुंब सांगाता बाळटा म्हणलें आमी जाणा. देखून आज आमी मोरी आमच्या कुटुंबाक पयली शिक्षकी म्हणटना तिच्या मारिफात आमकां मेळिल्ले सर बेसांव खातीर अर्गां दिवया आनी प्रत्येक तरान आमच्या शिक्षकां पासत आमी देवाक अर्गां दिवया आनी आमच्या भुरग्यांक बरें शिकप मेळोवंक, आमच्या भुरग्यांक बरें जिवन सारूंक जाल्यार कृपा आदार ह्या शिक्षकां मारिफात लाबोवन दी. मोरी माय आमकां आशिर्वादीत करून दी. समेस्तांक पेस्ताचे आतां थोडेच दीस उरल्यात, तुमकां समेस्तांक पेस्ताचे आतांच शुभाशय पाठयता. ह्या 7व्या दिसा मोरये मायन दिवचो संदेश आमी जियोंक जाल्यार कृपा आदार मोरये माय मारिफात आमी मागून घेवया. सोबीत फुलां मोगाळ काळजां हाडून आल्या मोती माये, प्रथम फळां तुजी बाळां भेटोवन दिता बाळोक राणये. बाळोक मोरये आमचे राणये, हांव तूं आमकां भुरग्यांक माये. बाळोक मोरये आमचे राणये, हांव तूं आमकां भुरग्यांक माये. पापाविने देवा देणे संतांच्यो लाभली माये. पवित्र कुटुंबान जियेव जिणे जेजू सोम्यांक दिलोय माये. बाळोक मोरये आमचे राणये, हांव तूं आमकां भुरग्यांक माये. बाळोक मोरये आमचे राणये, हांव तूं आमकां भुरग्यांक माये. तुझे संगी जेजू सरशी येवका शेता आमी माये. जेजू पाटला करच्या कामी ससाय तुजी लाभय माये. बाळोक मोरये आमचे राणये,